एसटींक आरक्षण दिवपा विशींचे नोटिफिकेशन आयले, मात उरिल्ली प्रक्रिया अजून जावपाची आसा. आता लोकसंख्येचो अभ्यास जातलो, मागीर मतदारसंघ आरक्षीत जातले. प्रक्रिया फास्ट ट्रॅक करची म्हूण एसटी फुडारीची मागणी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला तूं ते मुखार व्हर म्हणून. आमी न्ही, आमी कोण? आमी जर आसले जाल्यार आमी केन्ना आमकां ना रिजर्वेशन ना तुम्ही म्हणटा आसतना तुमचो तो 13 तारखेक आहा तो हैदराबाद काय म्हणटा एक गोश्ट आसा. 13 तारखेचो विशय जो आसा, जो आमचो प्रोग्राम जो आसा, तो प्रोग्राम जाता. पयलीं आमी प्रोटेस्ट म्हणटाले. लेट मी क्लियर, हो आतां प्रोटेस्ट आसचें ना. ते ऑलरेडी 1 स्टेप फुडें गेल्ले आसा. उरलेले 2 स्टेप फुडें वच्च्यो इतलें सांगपा खातीर. आनी आमची सॉलिडारिटी, आमची युनिटी ही ठरल्या प्रमाणे जावपा खातीर आमी 13 ऑगस्टाक आमचो आझाद मैदानाचेर आमचो मेळावो हो ठरल्या प्रमाणे आसतलो. आमदार मायकल म्हणटा योग्य प्रक्रिया पुराय करूनच आरक्षण मेळपाक जाय, जेणे करून कोण कोर्टान वचचो ना. Due process of law and due process of census has to be followed, and that after following that due process which should have the legal sanctity, utor aik म्हणजे legal sanctity, otherwise it is a challengeable process in the courts of law. We have high court, we have supreme court. So though if this is not followed properly, it will be challenging. मजगती भंडारी समाजान एसटींच्या हायकोर्टाची तोखणाय केली. भंडारी समाज एकठांय येत जाल्यार जायत्यो मागण्यो पुराय करूंक शकता म्हूण तो उलयलो. एकी जर ना न्हू, तूं कांय आयज कोणा कडेन मागपाक शकना. एकठांय आसपाची एक गरज आहा तुका. कित्याक ते आयज एकठांय जाले म्हणून तांकां आयज रिजर्वेशन नोटिफिकेशन काडलें आमचे समाजा. पूण म्हाका अशें दिसता की आमी सगळे समाज म्हणून आमी सगळे एकठांय जायत जाल्यार आमकांय जाय त्यो मागण्यो आमी सरकारा कडेन मागीर फाल्यां आमी करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.